भाजपाच्या केंद्रीय लिडरशिपीन आपले वेगवेगळे स्टेटीतले कॅन्डिडेट फायनल करपा खातीर बसका सुरू केल्या। आयज 12 स्टेटीची सुमार बसका जाल्यो। ह्या बसकेक अमित शाह आनी JP नड्डा आसले। ते ह्या 12 स्टेटी भितर गोंयची स्टेट आसली। गोंयचे CM प्रमोद सावंत आणि स्टेट प्रेसिडेंट सदानंद शेट तानावडे ह्या बसकेक वचून आयले। गोंयच्या दोन्ही नॉर्थ गोवा आनी साउथ गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सीनी कितें रणनीती आसपाक जाय हेचेर ह्या बसकेक चर्चा जाली। कॅन्डिडेटाचेर चर्चा करता नॉर्थ गोंयांतल्यान जी 4 नांवां गेल्या तरी आसतना पार्टीच्या इनपुटांतल्यान आनी आतां इनपूट येवपाक लागला की तितून व्हडलोसो बदल आसचो ना। जे सिटींग MP आसा श्रीपाद नायक तेंकांच कॅन्डिडेटचेर कंटिन्यू जावपाक शकता। आतां उरलो प्रश्न साउथ गोवाचो। साउथ गोवा कांय दीस फाटीं पर्यंत BJP खूब कम्फर्टेबल दिसताली कारण तेंचे एंटायर फोंडा जे लास्ट टायम तेंच्या कडेन आसले ते तेंच्या वांगडा सद्या आहा। तेंचे तशें आमदारूय साउथ गोवा ना। साउथ गोवाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी मार्मुगांव धरून बाकीच्या तालुक्यांनी तेंचे आमदार आहा। सो कम्फर्टेबल पोजिशनान ते कांय दीस पयलीं दिसताले ते तितून आनी एडिशनल अशी गजाल की आम आदमी पार्टीन आपलो कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलो आनी एक डिविजन ऑफ वोट जातले अशें चित्र तयार जालें। पण 2 दीस फाटीं जेन्ना आम आदमी पार्टीन आपलो कॅन्डिडेट विथड्रॉ केलो आनी काँग्रेसीक सपोर्ट करपाचें डिसिजन घेतलें तेन्नाच्यान भाजपाचें साउथ गोवाचें कॅल्क्युलेशन मातशें बिगडलें। साउथ गोव्यातल्यान 5 नांवां दिल्ली गेल्ली। दिगंबर कामत, रमेश तवडकर जी नांवां आसलीं तेंच्यान पयलींच आमकां तितली कॉन्टेस्ट करपाची इच्छा ना म्हणून लिडरशिपीक कळयलें। ती नांवां आमी 2 कुशीक दवरली जाल्यार 3 नांवांतली मेन दावेदार उरता ते आदले खासदार नरेंद्र सावयकार आनी बाबू कवळेकार। आपाच्या डिसिजना उपरांत भाजपाक आतां आपली रणनिती बदलची पडटा। तांकां असो कॅन्डिडेट जाय पडटलो जो फक्त BJPच्याच मताचेर अक्रॉस पार्टी भायली मतां भाजपा खातीर हाडपाक शकता। कॅडराचो उमेदवार काय विनेबिलिटी हितून बाबू कवळेकार आनी नरेंद्र सावयकार टिकेटीचे मुखेल दावेदार उरता। फ्रंटा खातीर लोकी शेखर।